वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर कशी असतात तुम्ही सगळी? बरी असतात नी? बरीच राहात आणि आम्ही बी बरी असा एकदम मस्त मजेत अशी। तर आईजनी व्हिडिओ स्टार्ट करता मला खूप टाइम झालं, 11:15 झाली। 11 घेऊन बसलेलं मोबाईल, व्हिडिओ स्टार्ट करतले म्हणून एक हेजेरनी विसरूनच गेले, टायमच गेलो कळत ना। तर आता नी 11:15 सुमार झाल्या आणि जी सकाळची कामां बिमा असता पळय ते सगळे कंप्लीट झाल्या। हीच सदाचीच आमची डेलीची कामां, झाडप पुसप, न्हाव धुव, देवाची पूजा कर, ब्रेकफास्ट आहे ते। ॲक्च्युली देवाची पूजा म्हटल्यार ते सगळें हांव करता, न्हावून बिवन देवाची पूजा म्हाका लागना, म्हागे जस्ट मागीर पांय पडपाचे तेच। तर जे कितें मॉर्निंग रुटिनाची कामां असता पळय न्हू ती सगळी कंप्लीट जाली आणि आता जेवपाचो प्रोग्राम। तर रांदपाचो प्रोग्राम चालू आसा भितर। आयज सोमार न्ही, शिवराक व्हडलेशें कांय टेन्शन ना। शिवराक म्हणटकीर चड चिंतपाक बी पडना, जावं नुस्तेकाराची वाट पळोवपाक पडना, तें सगळें कांय ना, जें मनान येता तेंच करपाचें। आयज सोमार, आयज शिवराक, आयज आमगे शीत रोस आनी भाजी जी हाडलेली पयलीं पयर तुमकां दाखयल्ली पळय, ताळकिळ्याची भाजी आनी हेजी भाजी, बेतीची भाजी, ती करून सोंपयली। ताळकिळ्याची भाजी रोखडी सॅटर्डे केली आणि काल संडेक बेतीची भाजी केली। मागीर ती दवरून पिड्यार जाता न्ही, पिड्यार जाता म्हणल्यार भावता पळय, मागीर ती खावन काय उपयोग ना, बरी फ्रेश भाजी खाली जाल्यार बरें जाता। आयज काय ना, भाजी बीन पळोवया, तोरां आसा, सांसव करपाची बी तोरां आसा गोठां, आनीक उकडून दवरलेली बी तोरां आसा, ती गरम करपाची आनी रोस करता। दुदी आसा आनी दुदी फ्राय करून घेतले, मागीर पळयता कशें कितें करपाचें तें। जस्ट 11:15 जाता तें आसा आनी कादन दवरला शीत करपाक जाय। तर त्याच्या पयलीं तुमच्या वांगडा म्हाका एक रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती शेअर करपाची आसा। तर ती रेसिपी हांव आयज तुमच्या वांगडा शेअर करता पळय न्हू ती ॲक्च्युली नॉनवेज रेसिपी। तर ती हांव आयज करना, ती हांवें काल केल्ली, संडे काल हांवें ती रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या खातीर शूट करून दवरलेली, बट कालच्या व्हिडिओक न्ही ती हांवें एड करूं ना, कित्याक की तुमी म्हाजो कालचो व्हिडिओ पळयलाच आसतलो। आमी भायर गेल्ली देवळान, म्हाज्या व्ह्युवर्साची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली 3-4 म्हयने पयलींची, आनी त्या बाबडे म्हाका सांगत आशिल्ले देवूळ दाखय म्हणून। सो ते हांवें कालच्या व्हिडिओन शेअर केल्ले, मागीर घरा कडेन थोडेशे शूट केले, ते सगळे शेअर केले। सो व्हिडिओ न्ही खूब लेंथी जाला न्ही, तितून भितर रेसिपी जर एड केली न्ही जाल्यार व्हिडिओ खूबच लेंथी जाता आशिल्लो। सो ताका लागून ती रेसिपी जी आसा पळय ती हांवें तितून एड करूं ना। तर म्हटलें ती रेसिपी जी आसा पळय ती आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतलें, म्हणजे आयच्या व्हिडिओन ती हांव अटॅच करून तुमकां दाखयता। आतां नॉनवेज रेसिपी, सो नॉनवेज इन सेन्स चिकनाची रेसिपी। हांवें न्ही काल चिकन कुरकुरा केल्ले, सो तीच रेसिपी न्ही हांव आयज तुमच्या वांगडा शेअर करता। सो चिकन कुरकुरा रिक्वेस्टेड रेसिपी, म्हाका न्ही म्हाज्या एका व्ह्युवर्सान खूब टायम पयलीं न्ही कमेंट केल्लो की चिकन फ्राय करप इन अ इजी वे, शॉर्टकट अशें आनी बरें टेस्टी अशें रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर कर म्हणून। तर तीच रेसिपी हांव आयज तुमच्या वांगडा शेअर करता, चिकन कुरकुरा। तुमी पळोवन घेयात रेसिपी जी आसा ती पयलीं, आनी तेच्या मागीर न्ही हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करया। तर चिकन कुरकुरा करपा खातीर न्ही सगळ्यात पयलीं हांवें हांगासर घेतला चिकन 1/2 किलो सुमार, आनी तुमी मोस्टली ट्राय करात बोनलेस अशे पीस घेवपाचे। इफ सपोज जर तुमकां कोणाक म्हागेले घोवा भशेन बोनलेस आवडना अशें कितें फ्राय बी करता तेन्ना न्ही हाडां आशिल्लेच आवडटा जाल्यार न्ही तुमी तशें बी घेतल्यार जाता। बट ही रेसिपी जर तुमी करता न्ही जाल्यार प्रिफर करात की बोनलेस घेवपाचें। कंपल्सरी अशें ना, तुमकां जें आवडटा तें तुमी घेवपाचें, बट बोनलेस जर घेतलें न्ही जाल्यार चड बरें जाता। आनी तेच्या भायर न्ही आमकां लागतले ते हे सगळे मसाले। तर व्हडली अशी डिफिकल्ट अशी कांय रेसिपी ना, इजी अशी सामकी रोखडी झटपट जावपाची। तर हे सगळे जे सामान तुमी हांगासर पळयता पळय न्हू ते सगळे सामान न्ही आमकां मॅरिनेट करपा खातीर लागतले। तर हितून भितर सगळ्यात पयलीं हांगासर आसा रेड चिली पावडर। हांवें न्ही हांगासर काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतला 1 चमचो सुमार, आनी थोडेशे न्ही हांवें ब्लॅक पेपर एक 10-12 ब्लॅक पेपर न्ही कुटून घेतल्यात। तुमी हांगासर पळोवपाक शकता ब्लॅक पेपर्स आसा पळय न्हू तेजी क्वॉन्टिटी कितली जाल्या ती घेता आसतना 10-12 घेतलेले हांवें। तेच्या नंतर हांगासर हो आमचो होममेड गरम मसाला जो म्हाजी मां करता पळय न्ही तो होममेड गरम मसाला 1 चमचो सुमार घेतला। नेक्स्ट हांगासर आसा सुके कोथमिरेचो पावडर 1/2 चमचो सुमार घेतला हांवें। तेच्या नंतर जिरा पावडर तो बीन 1/2 चमचो, आनी हळदीची पावडर घेतला ती बी 1/2 चमचोच घेतला। नेक्स्ट हांवें हांगासर घेतला 1 चमचो भर सुमार मीठ, जितले तुमकां मॅरिनेट करपाक लागता पळय न्ही ते अकॉर्डिंग तुमी मीठ घेवपाचें। हांवें हांगासर 1 चमचो सुमार घेतला। नेक्स्ट आमकां लागतलो तो म्हटल्यार लिंबाचो रोस, हो हांवें एका लिंबाचो रोस घेतला, आनी
ही हांगासर जिंजर गार्लीक पेस्ट 1 चमचो सुमार आसा ही जिंजर गार्लीक पेस्ट। नेक्स्ट हांगासर आमकां लागतलो तो रायस फ्लावर 1 चमचो आणि 1 चमचोनी हांवें हांगासर कॉर्नफ्लावर घेतला। तुम्ही इफ सपोज जर तुमकां न्ही दोन्ही घेवपाचे ना जाल्यार तुमी एक कितें सुद्दां घेतल्यार जाता। म्हटल्यार एक सपोज तुमकां कॉर्नफ्लावर जायो जाल्यार तुमी न्ही 2 चमचे कॉर्नफ्लावर घेतल्यार जाता, किंवा तुमचे कडेन जर कॉर्नफ्लावर अवेलेबल ना न्ही जाल्यार तुमी सोमतेच 2 चमचे तांदळाचें पीठ घेतल्यार जाता। अशें ना की दोन्ही कॉम्बिनेशनान घेवपाकूच जाय कंपल्सरीली अशें कांयच ना। इफ सपोज तुमी दोन्ही घेता न्ही जाल्यार आनी बेटर अशें। तर सगळ्यात पयलीं आमी आतां हें चिकन जें आसा पळय न्हू तें मॅरिनेट करून घेवया। सो हें चिकन आमचें अर्द किलो सुमार। उदक जें आसा पळय न्हू तें एकदम सामकें निसतान घेवपाचें, उदक मातशें सुद्दां उरपाक जायना, कित्याक मागीर आमी जे मॅरिनेट करपाक मसाले बी घालतले पळय न्हू ते चिकनाक लागपाचें सोडून सगळें व्हांवून वयतलें, तेका लागून हे हांव हांगासर सगळे मसाले जे आसा पळय न्हू ते घालून घेता। नेक्स्ट हो लिंबाचो रस, आमची जिंजर गार्लीक पेस्ट, आणि आता न्ही पयलीं हे सगळें आमी चिकनाक बरे भशेन लावून घेवया, मागीर तांदळाचें पीठ आनी कॉर्नफ्लावर घालया। हांगासर चिकन जें आसा पळय न्हू तें आमचें बरे भशेन कोट जाल्लें आसा मसालो लावन सगळें। तर हेनी आमी आतां मॅरिनेट करपाक एक 5-10 मिनटां सुमार न्ही सायडीन दवरपाचें। तुमचे कडेन जर चड टायम आसा न्ही जाल्यार तुमी एक 15-20 मिनटां किंवा अर्द वर सुद्दां दवरल्यार जाता। हांव न्ही हे एक 10 मिनटां सुमार सायडीन काडून दवरता, आनी मागीर न्ही आमी कॉर्नफ्लावर आनी रायस फ्लावर जो आसा पळय तो लावन घेवपाचो, नाल्यार उदक सुटून सगळें व्हांवतलें न्ही तेका लागून। लिंबाचो रस बी आसा न्ही, सो हे न्ही अशेंच एक 10 मिनटां काडून आमी सायडीन दवरुया। तर हे पळयात हांगासर 10 मिनटां जी आसा पळय ती जाल्ली आसा। चिकन म्हजें बरें मॅरिनेट जालां, तुमी पळोवपाक शकता। आतां न्ही हेका आमी वयल्यान तांदळाचें पीठ लावन घेवया, आनी हो हांगासर कॉर्नफ्लावर। हांवें न्ही हांगासर 1-1 चमचो घेतला दोन्ही। तुमी न्ही पयलीं 1-1 चमचो घालून पळयात, इफ सपोज जर तुमकां हानी लागता अशें दिसता न्ही जाल्यार तुमी हानी घालपाक जाता, कित्याक की चिकनाक कशें उदक सुट्टा पळय न्हू त्या प्रमाणे तांदळाचें पीठ आनी कॉर्नफ्लावर जो आसा पळय तेजी क्वॉन्टिटी वयता। मोस्टली 1-1 चमच्यान जाता, म्हणजे टोटल 2 चमच्यांनी जाता। तर हे पळयात हांगासर म्हाजी 1-1 चमचो जो हांवें घातलेलो पळय न्हू तो सारको ओके जाला, म्हळ्यार सारकी आसा क्वॉन्टिटी 1-1 चमचो। तर हे न्ही आमी आतां फ्राय करून घेवया। एक पॅन जे आसा पळय न्हू तें तापोवन घेतला। आतां हितून थोडेशें तेल घालया, एक 5-6 चमचे सुमार हांव हांगा तेल घालून घेता। तुमी न्ही तुमकां जर डीप फ्राय जाय न्ही जाल्यार डीप फ्राय करून घेवपाचें, शॅलो फ्राय जाय जाल्यार शॅलो फ्राय करपाचें। तुमकां कशें ओके आसा पळय न्हू त्या प्रमाणे तुमी चिकन जे आसा पळय तें फ्राय करून घेवपाचें। हांवें हांगासर 5-6 चमचे सुमार न्ही तेल घालून घेतला, बारीक चमचे 5-6 तेल मातशें तापोवनी। तर हांगासर आमचें तेल जें आसा पळय तें बी तापलें आसा। आतां न्ही आमी 1-1 करून हितून चिकन पीस जे आसा पळय न्हू ते घालून घेवया। गॅसाची फ्लेम बारीक दवरल्या हांवें, घालता तेन्ना न्ही गॅसाची फ्लेम सामकी बारीक दवरपाची। चिकन पीसीस न्ही हांवें हितून घालून घेतल्या, आनी न्ही मातशें विस्कळ घालपाचें, सामकें तेकून घालप ना। आनी हे न्ही आतां आमकां बरें सगळ्या सायडीच्यान खरपूस अशें फ्राय करून घेवपाक जाय। 10 मिनटां लागतली आमकां हो फर्स्ट बॅच जो आसा पळय न्हू तो फ्राय जावपाक। हो फ्राय जालो की ना सेकंड बॅच जो आसा तो बी आमी फ्राय करून घेवया।
तर हे पळयात हांगासर चिकन जे आसा पळय न्हू तें आमचें फ्राय जाल्लें आसा. तर हे बारीक बारीक जे पीसीस आसा पळय न्हू बारीक बारीक म्हणत किंवा बोल्लेचे थोडेशे पीसीस आसा जे जाल्ले आसा फ्राय ते हांव काडून घेता. आनी जे मातशे मोठे आसा पळय न्हू पीस 1-2 पीसीस हितून भितर मोठे आसा तेणी हांव तशेंच एक आनी 2 मिनटां खातीर दवरून घेता. म्हळ्यार ते तशें सायडीन दवरून नेक्स्ट बॅच जे आसा पळय ती घालून घेता. कित्याक की मातशे अशे वीथ बोन बी पीसीस आसा पळय न्हू तांकां फ्राय जावपाक मातसो चड टायम लागता न्ही जावं मोठे आसा तांकां. सो ताका लागून ते तशेंच 1-2 पीस सायडीन काडून दवरता. नेक्स्ट बॅच जी आसा पळय न्हू ती घालून घेता. सो आनी जेन्ना तुमी हे फ्राय करता पळय न्हू जेन्ना पळय तुमी हे फ्राय करता न्ही तेन्ना तुमी मातशें परतून घेयात रोखडे रोखडे कित्याक की नाल्यार पोनाक लागता. जे आमी तांदळाचें पीठ जावं कॉर्नफ्लॉवर घातला पळय तो पोनाक लागता आनी मागीर ते करपल्ल्या भशेन दिसता वयल्यान अशें म्हणून. ह्या तेल बी चड वापरलें ना आनी ती तेल चड वेस्ट बी जायना. डीप फ्राय करपाक गेल्ले न्ही जाल्यार सगळें तेल बी खूब वेस्ट जाता आशिल्लें. तर हांगासर हे चिकन जे आसा पळय तें रेडी आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता गॅसाची हालत. सगळें तेल जें आसा पळय ना तें सगळ्या उसळां वट्यार धरून गॅसार सगळ्याक. तर हें सगळें मागीर हांव क्लीन करून घेता कित्याक की आतां जेवपाचो टायम बी जाला आनी जेवता आनी एट अ टायम सगळें क्लीन करून घेता. चलात तर हो भायर आसा आनी आतां न्ही चिकन जें आसा पळय तें हेका व्हरून दिवया गरम गरमच. पयलीं हो टेस्ट करून सांगतलो तुमकां की कशें जालां तें. तुमी तर हांगासर पळोवपाकच शकता. हें पळयात बरें यम्मी अशें दिसता पळोवपाक क्रंची जालां सारकें. तर पयलीं सर्व करता हेका दिता आनी पळोवया हांव कितें सांगता तो. सो पळोवपाक पळयात कितलें टेम्पटींग अशें दिसता तें म्हाका तर आतांच रूच येयली. एक्चुली हांव नॉन वेज फॅन न्ही बट तुमी पळोवपाक शकता हांगासर कितलें यम्मी अशें दिसता तें पळोवपाकच. आनी हात लायतकीर न्ही कळटा की कितलें क्रंची अशें जालां तें. चलात तर गरम आसतनाच न्ही पयलीं हेका दिवन येवया. हो कितें सांगता पळोवया. हॅलो चिकन कुरकुरे बॉटल काड. अरे रे 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 आवाज बरो येतो मरे. बेस्ट चला सामकें टेम्पटिंग. आवाज बरो जाता कर्र कुर्र करून. सुपर ट्राय कर बरं. आवडले तुका? सगळं आवडलं. सगळें आपण खावन सोंपेत काय खा. काय पळोवपाकच कितलें मस्त दिसता न्ही. सगळं हांवूच खाता. खा सोंपय खा इतलें बरें जालां. चल खा सोंपय तें म्हणल्यार हांव वाडून घेता. टायम जाल्लो आसा सारकें एग्जॅक्टली 1 जाला टायम. तर जेवया मरे. जेवतले तुका हेच घातलो. तुमी बी येयात आमगेर चिकन खावपाक. ओके. आनी जर तर कोणी पयस आसा चिकन खावपाक पावना जाल्यार करून खायात आनी सांगात की म्हाजी रेसिपी तुमकां आवडली काय ना आवडली ती. चला तर मेळया जेवया बी आनी. तर आय होप की आयची रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती तुमकां आवडली आसतली आनी तुमी ट्राय बी करून पळयतली अशी म्हणून. इफ सपोज तुमकां आवडली आनी जर तर तुमी केन्ना ट्राय केली न्ही जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात हां की कशी जाली ती. आनी आतां हेच्या मुखार आतांचो म्हळ्यार आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो कंटिन्यू करता. तर म्हाजें रांदून जें आसा पळय न्हू तें जाल्लें आसा. फक्त दुदी जो आसा पळय तो हांवें कट करून ताका मसालो बी लावन दवरला आनी थोड्या वेळान फ्राय करतलें. 12:15 जाता थंय आसा. शीत केला रोस केला आनीक सांसव बेश्टें काते काडून म्हळ्यार घोटां जी आसा पळय न्हू ती सोलून मीठ गोड लावन तांकां फोडणी घातल्या. तशें केलां. सोय बी वांटून घालना. खुटें सांसव जें म्हणटा पळय न्हू तें केलां
आनीक दुदी मागीर फ्राय करतले. तर चलात आनी थोड्या वेळान मेळया मागीर. जस्ट म्हजें रांदून बी जें आसा पळय तें कंप्लीट, जस्ट म्हजें रांदून बी जें आसा पळय तें कंप्लीट जालां. तर मेळटा तुमकां आनी थोड्या वेळान मागीर. हेका पळय आतां कशें न्हिदलो पळय. रोकडो आवाज येता तुका? हय आमी बसप खंय गो? तुका बॉक्स दिल न्ही गो बसपाक? हा हय उठ मुगो, आमी खंय बसप? हय उठ, म्हाका बसपा जाय. बेगीन उठ. उठ 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 उठ. बरें बसला पळय कशें. तीं दोगांय भितर आसा. हें हांगा येवन बसला. गरम जाता भितर? हय म्हणून भायर येयला. गरम जाता? हय गो पावस ना कांय ना कांय ना आयज. आयज म्हणल्यार आतांच. येतलो दिसता पावस. जस्ट आत्ताच म्हणटा ते आसा की पावस ना कांय ना कांय ना म्हण. आनी पावस पळयात भायर स्टार्ट बी जालो. बारीक बारीक तुमकां दिसता काय खबर ना, बारीक पावस पडपाक स्टार्ट बी जालो. आवाज तर येतलोच तुमकां. आनी हे हांगासर बसलां. कितें आसता ह्या दिसांक कसो आसता ना पावस म्हणल्यार सकाळ फुडें पावस पडटा. मागीर रातचो रातभर पावस पडटा, सकाळ फुडें पावस पडटा, 10-11 अशें बी म्हणल्यार पावस बरो पडटा. आनी सांजच्या टायमांनी पावसूच पडना अशें दिसता न्ही. हा बरो पावस तर खंय या अशें म्हणून. जर सांजचो जर प्लॅन केलो न्हू सामकोच फ्लॉप जाता. हांवें दिसा डेली अशें नोट करता. सकाळच्या टायमार बरो पावस पडटा, सांजच्या टायमार पावसूच पडना. सगळो मातसो मदीं पडलो जाल्यार पडना, जाल्यार नाच. काल बीन सांजचो चड पावस नाशिल्लोच, सकाळचो बरो पावस पडटा. बरें अशें खंय वचपाक बीन हो पावस सामकोच मूड ऑफ करता. तर जस्ट न्ही आतां सांजची 5 सुमार जाल्या. हो आयज सांजच्या मायतार आसा घरा कडेन. सकाळीं गेल्लो तर पळयता विचारता एका च्या बी जाय काय. उद्दवच्यान फोनार आसा. बिजी मनीस तो सामकोच. तर पळयता च्या बी जाय जाल्यार च्या करता. आनी पावस पडटा न्ही जाल्यार च्या पिता तो. सपोज पावस ना न्ही सांजचो जाल्यार च्या बी पिना. हो पळय आसा भितर. पळय बसला काळका बसला फोनार उलयता. तर आतां असो पावस पडपाक लागलो पळय. पळय बारीक असो पडटा, चड मोठो पडना. वयतलो पावस कित्याक वयर तितलो काळोख बी जालो ना, निवळ अशें आसा. ए उठ गो उठ गो, म्हाका बसपा जाय. उठ 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 जा तुगे बॉक्सांक जळार पळय खात तुका. उठ. भायर न्ही पावसान परत सामको काळोख केला ह्या सायडीच्यान. वारो बी सुटला. आनी आयज म्हाका आयती च्या खंय. च्या घेवन येता खंय. हा आयलो पळय. आयज आपणान केल्या च्या. कितली मस्त च्या ती. मस्त म्हणल्यार आनी तशी. हाय केला बाबा. ब्लॅक टी आयज. कितें आसता तुमगे हॉटेलांक? आमगे हॉटेलान आसा क्रीम रोल आसा आनीक बिस्कीट आसा. इतलेंच हॉटेलान बिस्कीट बीन दिता चाय? आमगे बिस्कीट आहे घरगुती हॉटेल. ओके तुका बिस्कीट हाड, म्हाका क्रीम रोल हाड. आयज बाबा च्या मेळ अशी करून आयती च्या मेळ जाल्यार आनंद नाका. कडक केल्या सारकी च्या. म्हाका कडक च्या आवडना. बट पळोवया आयती मेळिल्ली च्या कडक आनी लायट तितून आनी कितें. सो मेळिल्ली पिवन घेवपाची. आतां खावपा बी हाडून दिता खंय न्हू. पळोवया कितें घेवन येता तो. तर आयज न्ही आयती च्या पिवन म्हाका बरें दिसलें. खूब तेंपान अशें कितें तरी मेळ्ळें. म्हटल्यार मोस्टली कितें आतां आपणानूच रांदप आपणानूच जेवप बेजार येता न्ही सदां सदां. अशें कितें तरी एक दीस आयतें खावपाक मेळ्ळें बरें दिसता. जस्ट इल्लीशी ब्लॅक टी. बट तुमकां सांगता मनाक इतलें बरें दिसलें ना अशें. हा बरें म्हाका बसून बी खावपाक मेळटा अशें फील जालें सारकें. तर आयदनां धुवपाक मातसो बेजार येयलो. बट कित्याक सदांच सगळेंच अशें आयतें मेळटा अशें ना न्ही. च्या करून दिलें तेंच व्हडलें. थोड्या थोड्यांक तें बीन मेळना. सगळें आपणानूच करून खावपाक पडटा. तर म्हाका तरी तें तरी ऑप्शन आसा. तर आयज च्या आयती करून पिले आनी आयदनां बिदनां धुवली. आतां म्हागेलें अशें च्या पिवन जाल्यार त्या बरोबर ती आयदनां सुकपाक दवरप ना. म्हाका सुसेग लागना. च्या पिले त्या बरोबर पटच करून उठोन आयदनां भितर घालून धुवन दवरप ही म्हाका संवयच आसा. तर
आयदनां बिदनां धुयली आणि भायर पावस पडटा. तुमकां मे बी पावसाचो आवाज येता आसतलो. सांज जाली आतां 6 जावपाक गेली, मे बी 6 जाली आसतली. तर हांव न्ही आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार सबस्क्राईब करात. ओके, चला तर मेळ्या फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.